सुना। वही प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्ण। शुरू करिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणललिता रघुनाथानिदां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानिदां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाग स्वामिनिति नामिने नमस्ते आचार्यपादाय निताय प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधरणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्य तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जी क्लास आ जाए। विषय confusion of the creator. आज पुढे हा म्हाका हे दिव्य अवसर दिवन अनुग्रहीत केलेला आहे. म्हळ्यार परिशुद्ध जपचाक अनुग्रहीत केलेला आहे. इस ग्रेस मुरलीधरन चरण प्रभू आणि टीम तांकां आभार प्रकट करता आणि धन्यवाद दिता. तशें जे हांगा उपस्थित जाल्ले सगळे कोंकणी वैष्णव बांधवांक वैष्णव भक्तांकय हांव हार्दिक स्वागत करता आणि तांचे लागीं हांव अनुग्रह मागता. तशें जे हांगा आमगे कार्यक्रम चलचाक आयिल्ले माताजी डॉक्टर कामाक्षी माताजी हांव अभिनंदन आनी धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. आमी कार्यक्रम सुरू करचे फुडें आमी एक भजन सांगून सुरू करुया. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी. हे भजन भक्ति विनोद राखण म्हणजे अति विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ भक्त वैष्णव भक्त भक्ती विनोद ठाकुरान भजन केलेले आहे. आणि आमचो मस्त आमकां वृंदावनाचें एक दृश्य मेळटा. प्रभुवारान संग्राम काय प्रभुवारान प्रवचन दिवचे फुडें हे आमकां हे भजन सांगूस. हे भजन सांगतना प्रभुवाराक हांगा गोरखपूर आनी अलाहाबादान तो प्रवचन दितना प्रभुवादरो अचेत जाल्लो खंय म्हळ्यार मूर्छित जाल्लो बोध नत्तेल जाल्ले म्हणून इतलें ते बोध नत्तेल जाल्ले कसले जे शरीर आशिल्ले दुख्खी नाजाल्यार
दुबकी निमती नहीं मळे प्रभु आदलाक ये आनंद अतिरेकांतु मळे ते सखन करू जायले बोधू चुकून चुकीला अल्वा तशी ಅವಳಂತ कसं प्रभु सांगली कसं म्हणारी अंतू हे भजनांतू वृंदावनाच्या एक पिक्चर दृश्य जाता म्हणाले राधा कृष्ण राधा राधा प्रेमी कळवा राधा प्रेमी कृष्णाक जयकार करता जय करता कळवा आणि जय कुंज बिहार कुंज म्हणाली निकुंज कुंजांतू राधा राधा कृष्णाला ते प्रेम विहार करते जागो ते जागा जय जयकार करता बरोबर तशीचे गोपीजन वल्ल भांग गोपीजन म्हणाले गोपीजन हांगेले प्रियतम कृष्ण ते कृष्णाक जयकार करता आणि यशोदा माई म्हणाले कृष्णाला लाडली पूत कृष्णाला पूत कृष्णाला अम्मा तिथला मोकरच्या अम्मा यशोदामा तशी यशोदामाई मोकरच्या ते यशोदा कृष्णाक जयकार करता आणि तशी जे ब्रजजन वासिंग पुराय रोमांच दिवचे रंजन करचो म्हळ्यार रमण करचो तशें ते कृष्णाक जयकार करता तशी जी यमुना तटा अशी विहार करतना सदा विहार करचो कळवा विहार करून सगळ्यांक आनंद दिवचो ते कृष्णाक जयकार करता म्हणून भक्त विनोद ठाकुरांक सांगता हे भजन इतलाक आनंद भरीत करता एकला घटना म्हळ्यार एक भक्ताक मात्र ते जाता आयकूं जन तितले ते आमकां मना एक भक्त जाल्यार मात्र ते आमकां मना करूं जाता ते भजनाची तशी वृंदावनान जाल्यार एक लीला तें खंयचे क्रिएट कन्फ्युजन ऑफ द क्रिएटर म्हळ्यार क्रिएटर म्हळ्यार प्रपंच सृष्टी केल्लो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ते ब्रह्माक विमोहन करचे एक लीला कृष्णाक विमोह करता कृष्णान ब्रह्माक विमोह करचे एक लीला ताका निमती ब्रह्म विमोहन लीला म्हणून हाका नांव आयलें आमगेले गौरंग दर्शन दासान भागवत प्रवाहादू हाका कन्फ्युजन ऑफ द क्रिएटर म्हणून सांगिल्लें एक उचित जावंसलें नांव एक टायटल दिल्लें तशी तावळी ब्रजभूमी म्हळ्यार वृंदावन भक्ती सांत्र जावन आसा ते वृंदावनांतू 5 भक्ती रस आमकां भक्ती रस पुरीत जावन आसा भरून आसा म्हणून सांगताची कसं ते भक्ती रस म्हळ्यार शांत रस म्हळ्यार 5 भक्ती रस आसा ते 5 रस यांतू भरून आसा वृंदावनांतू शांत रस दास्य साक्ष्य आणि वात्सल्य माधुर्य हे पुराय अंतू भरून आसा तशी जी हांगा हे ब्रह्म विमोहन लीला अंतू साक्ष्य आणि वात्सल्य आणि माधुर्य रस भरून आसात ब्रह्म विमोहन एक करी आचार्य सांगता म्हळ्यार हे ब्रह्म विमोहन लीला मात्र न्हय हें कळवा बलराम विमोहन लीला म्हणून सांगू वयता म्हणून तांतू दोश ना सांगल्यार म्हणून सांगीत आसा म्हळ्यार अंतू ब्रह्मदेवा बलराम म्हळ्यार कृष्णाल विस्तरणे अशें बलरामाक बरी विमोह करून सोडलें लीला तें हेका बलराम विमोहन लीला म्हणून सांगल्यार ताका दोश काय ना म्हणून सांगताची कळवा आनी ते मात्र हांगा अहंगार हांगा सांगता अहंगार म्हळ्यार ते बंधनाक कारण आसा आनी तेजे बरें नम्रता म्हळ्यार मुक्तीक कारण म्हणून सांगता कळवा तशी ब्रह्म विमोहन लीला करून लीला कृष्ण ब्रह्मान केलें तें अपराध हाका ब्रह्म कृष्णाक मागीर पश्चाताप जावन कृष्णाला पांय पडटा पूण प्रार्थना करता म्हळ्यार ताका नम्रता येयले मागीर कळवा नम्रता येवन ताका सांगिल्लें नम्रता म्हळ्यार मुक्ती प्रदान करचें मुक्तीक कारण जाता तशी ब्रह्मा ते अपराध केली निमती तशी ब्रह्मान स्तुती केली कळवा हे साधना भक्तांक हे स्तुती म्हळ्यार अत्यंत महत्वपूर्ण तांकां मार्गदर्शक हें म्हणून सांगिल्लें आसा
अनेक समारे अंतु ये लीला अंतु भगवत शक्ति पूराई प्राकट्य नस मुख्य जानश शक्ति कंजद महा माया शक्ति मगरी योग माया शक्ति मगरी लीला शक्ति अने ऐश्वर्य शक्ति ये पूरा अंग प्रकट जाता कृष्णाला मळरी कृष्णो सगळे शक्ती न पुराय कर्म करता म्हणून सांगितलं श्वेताश्वर उपनिषद संत कसं म्हणाली ना तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न समोस्त नमश्चा अभिदगश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च म्हणून सांगितलं असं म्हणाल कृष्ण तक्कड कार्य करता शक्ती शक्ती न तर म्हणून सांगितलं असं कळवा तशी हंगा एक वेळाक महाविष्णुलागी लक्ष्मी देवीन निमगिले तुम्ही शीनी दोन वसकेत नाही कसलेंच कर्म कसलें करना जून त्यावेळी दौडना तू कशें सांगलें विष्णून पळा हांव मिगी शक्ती सगळं कशी एक कर्म करता म्हणून हांव विस्कित जावन आसा तें हांव पळयता आसा अरे मिगे सर्व शक्ती असना ते कशी कर्म करता सगळे प्रपंच पुरा कशी चलयता म्हणून हांव विस्कित जावन वीक्षण करता आसा म्हणून लक्ष्मी देवाला सांगलें तशी हे पुरा कर्म करता कृष्ण कृष्णा शक्ती नता आणि कृष्ण उतर बसता कसले गोत नतले आमने कळवा तशें आनी कसं म्हळ्यार कृष्णाक मस्त गुण आसा ते गुणान तो 4 गुण विशेष जन आसा ते कसं जाता म्हळ्यार हे गुण 4 गुण कृष्णाला विस्तरणावर केना कळवा कसले अवतार घेना कळवा तशी विस्तरणा घेना इवन आमगे बलरामाक ते नाम सांगताले कसं जाता एक म्हळ्यार लीला माधुरी एक आनी कसं म्हळ्यार वेणू माधुरी आनी कसं म्हळ्यार रूप माधुरी चारीचे प्रेम माधुरी हे पुराय माधुरी हे लीलान तू प्रकट जावन आसा कळवा तशी त्यावेळी ब्रह्माक ज्ञान उपदेश कोल्ले कृष्ण आसा तेने ब्रह्म सुद्धा आया आदिकाबाये ज्ञान उपदेश कोण दिले कळवा तशीच ते ब्रह्मपदवी ज्या शक्ती पुराय दिले माया शक्ती पुराय शक्ती पुरा प्रदान आणि त्याच्या जागा बुद्धिशक्ती पुरा दिले म्हळ्यार एक मात्र दिनेश म्हळ्यार ते मधुरिमा माधुर्य ते लिहिला तू कृष्णान आणि तो हे लिहिला तू ब्रह्मदेवाक दिवन अनुग्रह केले तशें सांगूं येता तशें ब्रह्मलीला अंतु आमकां भागवतांतू धंचकांडांतू धंचकांडांतू 13 अध्याय आणि 14 अध्यायांतू दिलेलो आसा 13 अध्यायांचो लीला वर्णन आसा 14 अध्यायांतू ब्रह्मस्तुती आसा 13 अध्यायांतू 64 श्लोक आसा कळवा 64 श्लोक तसे जे 14 अध्यायांतू 60 श्लोक आसा त्यावेळी एका ब्रह्मविमान प्रभुपादरान दिलेला आहे केदन म्हळ्यार हाका आनीक मस्त एक विशेष आसा म्हळ्यार प्रभुपादराला अंत्य निमिशांत म्हळ्यार लोकांसून वच्चे फुडें अप्रत्यक्ष फुडें कृष्णान डिक्टेट केल्ले एक चॅप्टर तें अखेर आशिल्लें कृष्णा प्रभुपादराला भागवताच्या डिक्टेशने कळवा ते निमती अंतू आनीक मस्त दिव्यत्व आसा ह्या चॅप्टरांत आनी ते मात न्हय विशेष जावन कृष्णा प्रभुपादराले कसं जाता प्रेम कृष्ण प्रेम अंतू आमकां स्पश्ट जावन देखून जाता ते चॅप्टर लीला आयकुचे
सगळ्यांकय तांकां एक दिव्यत्व तांगेले आत्मीय जिवितांतू मस्तदार आशिल्ले प्रोग्रेस येवच्याक चान्स मेळटा आमकां कळ्ळें एक भाग्य मेळटा तेमती सगळ्यांनी श्रद्धेर कोयजेल्ले एक काणी आनी आमकां अनुग्रह प्रभु अनुग्रह मेळोंक तर आमी प्रार्थना करता गेल्ले अवसर होते प्रभु आदरो हांगा मुखार स्टार्ट येवचे फुडें एक समर दिता एक संक्षिप्त दिता अनेक विशेष कसं म्हळ्यार प्रभु आदराक फुडें जे तस म्हाका मागीर भागवत कंप्लीट ट्रान्सलेशन ताचे फरक पडटा भावार्थ कंप्लीट करून जायना म्हणून का जावचिना म्हणून का एक वाणींग फुडें आशिल्ले ते निमती हे लिला धंचकांडाचे कृष्ण लिला ते पुरावी हे करून मुखारीचे बूक बरोवन सोडले कृष्णा म्हणून बूक ते कृष्णा बुकांत हे लिला पुराय प्रभु आदरान बरयले आसा मुखारीची कळ्ळें अखेर हे लिला म्हळ्यार हे लिला अखेर आशिल्ले कृष्णा बरयल्ल्या प्रभु आदरान बरोवचे दिल्ले एक एपिसोड हे प्रभु आदरो एका मुखार एक समर दिता हाचे संक्षिप्त जे आसले का समज दिता कसं म्हळ्यार हे 13 अध्याय ब्रह्मदेव हे गायचे वासरांक बालकांक चोर व्हरून लिपयता ते श्री कृष्णा विमोह करूंक प्रयास करता कळ्ळें मागीर तेच अध्यायांतू 13 अध्याय आशिल्ले वर्णना कळ्ळें मागीर गोबालक आनीक गोबालकांक एक 5 वर्ष आसतना म्हळ्यार तांगेले बाल्य अवस्थेंतू आतां हे लीला जाल्ली खंयचे अगासुराक वध केलेले ते वध केलेले ते बी व्हरू हे बालकान हांगा वृंदावनांत येवन सांगले 1 वर्स नंतरी म्हळ्यार तांकां 6 वर्सां जावचे वेळार म्हणून हांगा सांगता आनी तांणी येवन वृंदावनांत सांगता हे आज जाल्लेले संभवत हेका अगासुरा दिवशी म्हणून आज जाल्लेले म्हणून सांगता 6 वर्स नंतरी आज जाल्लेले म्हणून सांगता तशी ताचें कारण कसं म्हळ्यार कृष्ण सगळ्यार आनीक गोपालांक आनीक गायच्या वस्त्रांक घेवन हांगा वृंदावना वचून एक पिकनीक करता ते वेळार पिकनीक करचे वेळार तसं म्हळ्यार वस्त्रांक थंयचे रोंग तांणी सोडले आनी पिकनीक करता मजा करता खावन जेवन हांसून न्हिदून करता कळ्ळें ते वेळार कसं म्हळ्यार तांणी सांगले यो आमगेले वस्त्रांक देखून हांव कृष्णा म्हणून सांगले कळ्ळें कृष्ण हांव सांगून तुमी धैर्य बशा हांव वचून पळयता तुमी धैर्यान बशाची भिवचे कांय नाका हांव वचून पळोवन येता तांकां घेवन येता म्हणून सांगलें कळ्ळें तशी कृष्ण थंयसून वस्त्रां सुद्दां चमकलो वस्त्रां सुद्दां परतून येतना हांकांय देखूना गोवालबालांकय देखूना तशी कृष्णान अशी आलोचना केल्लें हे ब्रह्माले एक ट्रिक करता म्हगेले पुताले एक ट्रिक करता म्हणून कसं केलें म्हळ्यार कृष्णान तसलेचे तशी आशिल्ले गोवालबालांक आनीक वस्त्रांक विस्तरण करून तांकां गोवालबालांक गेले अम्मांक म्हळ्यार गोपींक तांकां सगळे आनंद भरीत केले कळ्ळें तांगेली चोडू गेली चोडू चमकलो तशी जी गायचे वस्त्र जावन कृष्ण विस्तरण जालो तशी तांकांय मस्त आनंद दिले ब्रह्मदेवाकय हातू ಸ್ವಲ್ಪ आनंद दिले कळ्ळें तशी मागीर 1 वर्ष समाप्त जावचे वेळार बलरामाक अशें देखलें हे इतले गोपीनीक गाय इतले पुराय आनंद जाता इतली म्हणून अशी आलोचना करता म्हळ्यार 5 वर्स 1 वर्स जातना 5-6 दिवस जावचे वेळार 1 वर्साक 5-6 दिवस जावचे वेळार त्या बलरामाक बोध आयलो हे कसं ते अद्भुत जे आशिल्ले कार्य कसले म्हणून तशें बलराम कृष्णा लागीं कृष्णालेची
कृष्णालीच हें प्रभावत म्हणून बलरामा म्हणून गेले आनी कृष्णान गेले कृष्णाची कन्फर्म केलें कृष्णान सांगलें वय ब्रह्मदेवाला दुष्कर्मींची हें प्रकट केल्लें जाता हवं म्हणून कन्फर्म केलें कळवा तशी तशी एक वर्ष नंतरी ब्रह्म हांगा तेची जागार येवन पळयतना गोवाला बाला आनी परत तशी आसाची तेची तेच नमुने तेच नमुने तशी खेळ न्हू असं कृष्ण तांचे लागी कळवा बाला बाला उठोवची तावळ ताका उठोवची कन्फ्युजन जालें ब्रह्मदेवाक त्यांनी पंदवर तें थंय आसा हांगा आसा तशें कन्फ्युजन जालें तशें विस्मित जाल्लो ब्रह्मदेव आखेरी ब्रह्मदेवाक हें कृष्णालयचे खेळ हें कृष्णालय विस्तरण तांणी पुराय म्हणून मना गेलें कळवा तशी ताका सगळे पश्चाताप येयले ताणें केल्ले चुकीक तशी कृष्णार पांय पोंदा येवन मागीर महाफिनीन गीता मागीर स्तुती करून सूर केल्लें कशी आशिल्लें एका काणयेचो इन शॉर्ट कळवा तशी प्रभुपादरान जे एक समरी दिलेले ते समरी आतां ट्रान्सलेट करून तुमकां सांगिल्लें हांव तें सांगिल्लें कशें म्हळ्यार हांव विस्तार जावन हे काणयेचो सांगूं वचना हे काणयेचो सुगून आमकां शिकूं आशिल्लें पाठ कसले म्हणून आशिल्लें तातूंत हांव चेड स्ट्रेस दिता कळवा तशें हांगा आमकां कसं कसं ते पाठ म्हणून आमकां मनाक भरया म्हळ्यार आनी फस्ट कसं म्हळ्यार कृष्ण आनी कृष्णाला ಒಟ್ಟು आशिल्ले सहचारी गोवाला बाला तांणी पुराय केन्नाय एक दिवस वृंदावनांतू गाय चरोवच्याक वताची कळवा एक दिवस वतना कसलेपणी जावन आशिल्ले विशेष आसता विशेष म्हण सांगल्यार वीर कृत्य म्हळ्यार एडवेंचर हे सगळें आसता ते एडवेंचर कसं म्हणून ते वीर कृत्य कसं म्हणून आमी गोवाला बाला केन्ना येवन हांगा इव्हिनिंग ब्रेकिंग न्यूज दितात ते ब्रजवासींक कळवा ते आयकून तांणी हर्षाराव करतात कृष्णाक कळवा जयकार करतात तशी एक दिवस कसं जालें म्हळ्यार आनी पिकनिकाक जमतली एक दिवस कळवा उठो करून सकाळीची सकाळी घोसलांक न्हू चंपेलींची भितर वचून न्हू मागीर ते दिवस आगासूर ताका वध केलें आगासुरा वध करून तरी एक वर्स नंतरच आनी येवन सांगता जी वर्जान सांगता जी आज आगासुराक कृष्णान मारले म्हणून ब्रेकिंग न्यूज दिता अशी कहाणीशी सांगून वतना परीक्षित म्हाका रायाना शुकदेव गोस्वामी निमगेलें अशी मुखार सुनवता शुकदेव गोस्वामी सांगून अशी जाल्लें एक वर्स नंतर सांगलें म्हणून तत्काल शुकदेव परीक्षित महाराजन शुकदेव गोस्वामी बरो हाजें कारण कसं जालें एक वर्स नंतर सांगिल्लें कारण कसं जालें म्हणून हे आयकतना सुखदेव गोस्वामीक रोमांच जाल्लें म्हळ्यार हे काणी आयकुचें आशिल्लें उत्साहू हे आका आनी ते मात्र एकाग्र चित्त जावन हे काणी आयकत आसल्यो तांतू मस्त हें जाल्लो पण भावूक जाल्लो पण सुखदेव गोस्वामी कळवा अशी ताका अत्यधिक ओगळसून सांगलें मागीर हांव अत्य संतुश्ट जालो म्हळ्यार तुका हे काणी आयकुचें आशिल्लें उत्साहू इतलें आसना म्हूण सांगून म्हळ्यार एक सारप्रता म्हणून सांगिल्लें सांगा भागवतान म्हळ्यार ते ह्या काणयेक परमहंस यो परीक्षित कळवा भागवतोत्तमा म्हणून सांगिल्लें संबोधन केल्लें शुकदेव गोस्वामीन कळवा हाका तशी हांगा मेळचे पाठ कसं म्हळ्यार आमकां एक श्रेष्ठ भक्त एक विशेष गुण आसा कसं म्हळ्यार ताका हे कृष्णाला काणी आयकुचें आशिल्लें उत्साहू अत्यंत उत्साहू आनी निरंतर स्थिर उत्साहू आनी दृढ विश्वास आनी एकाग्र चित्तता आनी कसं म्हळ्यार तशी येतना कसं म्हळ्यार गुरूक आनी कृष्णाक
ताजे तो गुरुवान कृष्णाला कृपा पात्र जाता म्हणून सांगितलं आसा. तशी ताका कृष्णाला ते रहस्य न्हू, रहस्य कार्य प्रकाशीत जाता आनी ते मात ताका कृष्ण प्रेम मेळटा म्हणून सांगितलं आसा. हें आतां सगळं मेळचें जाल्यार आमकां पाठ श्रवण केल्यार म्हळ्यार आमी उत्साहार श्रवण केल्यार आशिल्ले गुण कसो म्हणून आमकां सांगितलं आसा. ते आमकां हांगसून मेळचें पाठ. तशी आगासुरा वध नंतर वध करतरी ताजे नंतरी कृष्णान यमुना तटांतू एक पिकनीक स्पॉट सेलेक्ट केलें कळवा. ते सेलेक्ट करून हांगा सांगलें पळय आमकां इतली रमणीय जें आशिल्लें जागो म्हळ्यार अती सुंदर जें आशिल्लें जागो तो यमुना तटारी म्हळ्यार सॉफ्ट जें आशिल्लें सँड म्हळ्यार ते मातयेन एक बरी सॉफ्ट जें आसा आनी यमुनाचे ते हें आसना प्रवाह आसा मार सावंड फिशींग केल्या कळक पूजन हें सगळें ताजें वर्णन सगळें आमकां दिलेलें आसा. त्या वर्णन जो आतां वचना कळवा. तशी जेका बेस्ट जागो एक सुंदर जागो सेलेक्ट करून दिल्ले कृष्णान आनी येवन गेले कशी तुमकां खुशी गेले न्हू चांगस न्हू जागो तुका ओप्पोलींचे न्ही एग्रीड कळवा. वय कृष्णान सेलेक्ट केला ताका मागीर क्वेश्चन ना निमक जागा कळवा. तशी कृष्णाला आशिल्ली विश्वासू कृष्णाका आशिल्लें अनुसरण कृष्णा सांगिल्ले प्रकार तांणी करतात कळवा. ते जाग्यार कसं म्हळ्यार ताजे मध्य कृष्ण आनी गोल बालक सगळे मस्त सन हजार कटले बालक आसाची तांणी पुराय सुत्तारी बसलेची सर्कल करून बसली. सर्कल मध्य कृष्ण बसलो म्हळ्यार हांगा वर्णन दिल्लें आसा म्हळ्यार कमला पुष्पा तूं मस्त दळ आसा न्हू तरी बघा दळ आसा सर्कल जावन ताजे मध्य एक हें आसा वर्ल्ड कर्णिका तशी कृष्ण मध्य बसलो. कृष्ण इज द सेंटर ऑफ एक्टिविटी म्हणून थंय असतो म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार आमी खंयची कार्य करतना कृष्णाका मध्य बसयचे रे मध्य बसून तसले कर्मय करता म्हणून सांगतात. त्यावेळी कृष्ण कशी बसला कृष्ण मध्य बसला कृष्णा दृष्टी सगळे गोळ बालागे वयरी पडता तशी कृष्णाला बैसप मध्येच कळवा. म्हण सांगल्यार कृष्ण खंय आसला कृष्ण सक्कड भक्तांक गेले वयरी दृष्टी दिता त्याला कृष्ण भक्तांक पुराय अत्यंत संतोष येता आनी ताका एक आनंद मेळटा. तशी बसल्या मागीर तांणी पिकनीक सुरू करताची तेवढा आमचो मेळचे पाड कसो म्हळ्यार आमकां कृष्ण सेंट्रीक जावं का खंयचे विशयान आनी कृष्णा सांगिल्ले प्रकार आमी वचूं का कृष्णा वर्ड्स कृष्णा कसो सांगला कृष्णा आत्मा कसो ते प्रकार आमी चेळका तशी चेळची आतां आनी गोल बाल पुराय त्यावेळी आमचो मेळची पाड कसो म्हळ्यार फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ डिसिप्लिन कसो जाल्यार ओबिडियन्स अनुसरण कळवा. दॅट इज फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ डिसिप्लिन म्हळ्यार आमकां भौतीक गेल्यार आत्मीय गेल्यार आमच्या जिवितांत डिसिप्लिन जावं का कळवा. ते डिसिप्लिन आसल्यार मात्र आमकां मुखार आमचे येवपाचें. तशी फर्स्ट आमी अनुसरण करता तशी गोवाल बालक सगळे केन्ना अनुसरणशील आशिल्ले आसा. कृष्ण कसो बळ सांगता ते प्रकार वता आनी कृष्णाक मध्य दोन कृष्ण कसले कर्म करता न्हय तांणी कृष्णाक आपोवन शिवाय कर्म करचे ना. तशी कृष्ण सेंट्रीक जावन आसत कळवा. तशी कृष्णा सेंट्रीक जावन आमी आमगेले कर्म करता म्हणून आशिल्ले ते पाठ आमकां हांगसून मेळटा. तशी कृष्णाला हे दिव्य लिला तांचे वट्ट करचे त्यामुळे दिव्य प्रेम आशिल्लें आदान प्रदान दिव्य प्रेम आदान प्रदान करता एक्सचेंज ऑफ दीस डिवाइन लव तशी करता आसाची. तशी कृष्ण संबंध या दिव्य संबंध या आशिल्लें एक प्राकट्य भाव हांगा हे लिहिलें दाखयता. हे एक भौतीक जें आशिल्लें लिहिला न्ही भौतीक जाल्यार आशिल्लें न्ही हे आत्मीय जाल्यार आशिल्लें आदान प्रदान म्हणून आशिल्ले पाठ आमकां हांगसून मेळटा. मागीर कृष्णान टिफीन उदाहरण म्हळ्यार कृष्णान पिकनीक स्पॉट पिकनीक आयिल्ले न्हू सगळे घरला साकून टिफीन बॉक्स हाडला म्हळ्यार पिकनिकाक प्रत्येक जें आशिल्लें विशेश जें आशिल्लें प्रिपरेशन करून तांकां मान करून दिल्लें प्रिपरेशन घेवन आयलां
ते घेवन तांणी स्टार्ट करताची तांगले मजा कळवा तशी तांणी हाडलेले ते भोजना ते सगळे तांणी प्लेट ज्यो आनी तांणी ग्रांनाचो कसो मेळ्ळा ग्रांनाचो पावलो आनी फुलांचे हें आसा दळ आनी रुखाचे साली आसा ते रुखा साली हे सगळे आनी तेच आमगेले प्लेट आनी हाडलेले बॉक्सांचो जे घेताचे तशी तांणी हाडलेले पुरो बॉक्स उदार करून तांणी खावचे सुरू केले कळवा कृष्णान कसो हाडला कृष्णाले बॉक्स उदार केले कृष्णान कसो हाडला म्हळ्यार कर्ड रायस दयान शीत कळवा कृष्ण एका हातान दयान शीत काडला आनी तंतोपळा एक बोटाचे एडान तो पिक्चर्स दवरता एक बोटा एडांक लेमन पिक्चर दवरले आनी एका आंब्या पिक्चर दवरले आनी एका फ्रुट्स हे दवरले अशें करून दवरला हांव आतां दवरून आनी ते पिश्क केले ते पिश्क थंय भितर शिता भितर पुराय हे वता ज्यूस वता आनी तें आसोडून पडटा आनी कोण गेले म्हणून करता तशी एक सगळें येवन खाताची तांगेले बालांगेले पुराय खाण पुराय कृष्ण खाता इथे ताय तांणी खातोच चोड्डू न्हू चोड्डू आंगेले 5 वर्साचे चोड्डू पळय तांकां कसलें करता ताय पुरा खावन वचता तांकां उश्टी खावन वचताची हे सीन पळयता कोण वयर सावन देव पुरा पळयताची देव तांचे ओटू ब्रह्मदेव आसा ब्रह्मदेव पळयता ब्रह्मदेव म्हणून हें कसलें यो हे गोल बालक तुमी सांगताची कृष्ण म्हणून कृष्ण म्हळ्यार यत्न बुक्कदा उश्टी खावची ना म्हळ्यार उश्ट बुक्क न्हय यत्न बुक्कदा तवळे कृष्ण ब्रह्माक संशय येयलो कळवा या ब्रह्माक बुद्धी हें जालें भ्रम जालें हे बालक एक टस्ट करता म्हणून कृष्ण बी म्हणून टस्ट करता म्हणून अशें एक विचार आयलो कळवा एक बुद्धी येयली तशी एक हातान तूं अशी धयांची शीत घेवन असो कृष्ण तवळे आमगे राधानाथ स्वामी ना सांगितलें म्हळ्यार हें प्रवचन दिवचे वेळार पळय आमगेले कृष्णाले देवस्थान तो आमी इस्कोण देवस्थान तो आमी एक विशेष शीत करता हें कृष्णाले कसले कर्ड रायस विशेष भोजन आमगेलें इस्कोणान तो म्हणून सांगता कळवा म्हळ्यार हें कहाणी सांगच्याक हांव मस्त सर आशिल्लें हें रेफर केल्लें आसा म्हळ्यार फस्ट कसो म्हळ्यार भागवतांतू प्रभू आसलें विवर्तन आनी भावार्थ आनी गौरंग भागवत प्रवाहाचे गौरंगदास प्रभूले बूक आनी प्रवचनां आनी हांगेले यमनेंद्र जें आशिल्लें वैष्णव भक्तांगेले प्रवचनां म्हळ्यार तांतू आमगेले राधानाथ स्वामी आनी भक्ती रसामृत स्वामी आमगेले हेचे समुदाय आशिल्लो स्वामी तांणी स्वामी वर्य आनी भक्ती विनोद स्वामी महाराजा म्हळ्यार तांणी मुगेले शिक्षा गुरू तांणी तशेंच मागीर यमनेंद्र अवतार वैष्णव भक्त अमोघ लीला प्रभू मागीर लाल गोविंददास प्रभू मागीर कमलालोचन प्रभू आनी हरे कृष्णा टीव्ही अशें सगळे प्रवचन हे सगळें आयकून ताजे एक रस गाणू ताजे रसाचे आनीक एक रसामृत गाणू आशिल्ले गाणू ताजे रस तुमकां हांगा दिवच्याक प्रयास करता कळवा तशी हांगा राधानाथ स्वामी सांगिल्लें म्हळ्यार एक कर्ड रायस इस्कोणाचे विशेष एक प्रसाद आसा कृष्ण प्रसाद ते कृष्णाले कर्ड रायस म्हणून सांगून सांगिल्लें तमास केलेलें बरोबर तशे ब्रह्मदेवाक अशें संशय येयलो तशें कश्ट करता म्हणून आशिल्लें एका विचारू ताका एक दुर्बुद्धी दिसली अशी एक खत्तर जेवतरी आसतना वेळार कसो जालें म्हळ्यार हे वस्त्रांक देखना आमगेले वस्त्रांक देखना कृष्णा हे कुट्टा अशें म्हणून ताणें मोगार आपपाचें पळय कृष्णाक हे कुट्टा हे काडना दाखना म्हाका आमगेले वस्त्रांक देखना म्हणून सांगून अशें
तांणी भिवन अशी सांगताची त्यामुळे कृष्णान तुम्ही भिव नकाची हांव कृष्णान तांकां धैर्य दिलें तुम्ही भिव नकाची हांव वचून पळयता तुम्ही तुमगेल्या पिकनीक कंटिन्यू कराची तुम्ही खायाची येवची मजा कराची हांव वचून पळोवन येता तुम्ही बेजार जावं नाका आमचो चमकलो कळ्ळो तशी कृष्णाक पूर्ण शरणागती आसाची बाल कळ्ळो तेच्या निमती तांकां सुरक्षा तांकां सुरक्षा करतलो म्हणून अशें विचार तांकां केन्नाय आसता गोलबालांक रक्षसी विश्वासो म्हणून सांगिल्लें आसा पळय षड्विधा शरणागती सांगिल्लें आसा तिनीचे शरणागती ती रक्षस्यसी म्हळ्यार कृष्ण आमकां रक्षण करतलो म्हणजे दृढ विश्वास तांकां आसा आनी ते मात न्ही कृष्ण स्वयं तांगेले सुरक्षा घेवन घेता पर्सनली come forward and take the security. तांकां रक्षा पुराय करता म्हणून अशें ते बी आसा म्हळ्यार कृष्णान तांकां सांगिल्लें आसा म्हळ्यार योगक्षेमं वहाम्यहं म्हणून सांगिल्लें आसा पळय अनन्यः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं म्हणून कृष्णान पळय तांगेले योगक्षेम आवची वासन करता म्हणून कृष्णान सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेन तशें जे प्रभुपादान आनीक एक श्लोक सांगिल्लो आसा समासिता ये पदवल्लभ पळोव म्हणून सांगिल्लें आनी तुजें सांगिल्लें ब्रह्मस्तुतीन तुजें कळवा कृष्णाक केन्नाय आश्रित करून तांणी आसा हे भक्तांगेले एक विशेष गुण ते पाठो आमकां हांगसून मेळटा म्हळ्यार कृष्णाक आश्रित केल्ल्यांक कृष्ण संरक्षण करता ताका संशय कांय ना तशी गोवाल बाला कृष्णाक केन्नाय आश्रय करून आसची तांकां कसले भंय ना म्हणून असतो कृष्णा आश्रय केल्ले भंय ना म्हणून असतो तशी तांकां समाधान करून कृष्ण एका तांचो दयांशी थंय घेवन अशी तांकां सुद्दून जमकलो वस्त्रांक सुद्दून गेलो वस्त्रांक सुद्दून येवन वस्त्र ना म्हणून कळटा मेळ्ळी वस्त्रां मेळ्ळी म्हणून कृष्ण वापस परतून येतना हांगा येतना गोवाल बालांक हांकांय दಕ್ಕना गोवाल बालांकय दಕ್ಕना कळ्ळा तावले कृष्णान कृष्ण कोण त्रिकालदर्शी न्हय सर्वज्ञ श्री कृष्णान कृष्णाक कळ्ळें हे आमगेल्या पुतान केल्लें काम ब्रह्मदेवान केल्लें तागेले माया शक्ती पकडून आमी ताका ಸ್ವಲ್ಪ शक्ती दिला न्हू त्या शक्ती टेस्ट करून कितें केल्लें काम हें म्हणून कृष्णान लेखलें तशें ब्रह्म म्हळ्यार कोण ब्रह्माकाचे एक हें येयलें ब्रह्मदेवच म्हळ्यार तो बुद्धी तत्वान केल्लो सगळें शरीर आसा म्हळ्यार 100% बुद्धी आमकां सगळें 2 ग्राम बुद्धी ना आनी ते मात तो व्हड ज्ञानी कृष्णान ज्ञान दिलें ताका ज्ञान शक्ती आसा योग शक्ती आसा सकट आसा असल्यारय तो कृष्णाक टेस्ट करूं आयलो कळ्ळा तशें सकळे कार्य कृष्ण म्हळ्यार ब्रह्मदेवय मेटिरियल आशिल्लो पूण हाज्या म्हणून सांगल्यार कृष्णाले विस्तर्य आशिल्लें गर्भोदशे विष्णू गर्भोदशे विष्णूले ना बिसुकून एक पद्म येयलें तांसुकून प्रकटिल्लो तो ब्रह्मदेव तशें ताका हाज्या म्हणून नांव आयलें हाज्या म्हणून आनी एक अर्थ कसो म्हळ्यार संस्कृतांत मंकड म्हणून कळ्ळो मंकी म्हणून अर्थ आसा तशें हांगा सृष्टिकर्ता अशें ब्रह्माकय कृष्णान मंकड केलें म्हणून अर्थ कळ्ळो मोहन लीला करून मोहिपीचें केलें कळ्ळो मोखीत केलें ताका हे म्हळ्यार हे लीला संपुश्ट करून कितें कृष्ण हे माया शक्ती योग शक्ती ऐश्वर्य शक्ती लीला शक्ती हे सगळे उपयोग करता प्रयोग करता कृष्ण प्रत्यक्ष केलें न्ही लीला शक्ती प्रत्यक्ष म्हळ्यार सांगिल्लें ना तस्य कार्यं म्हणून कारणं च विद्यते कृष्णाक पूर्वश विंगड कार्य काय ना परास शक्ती विविधे परा म्हळ्यार विविध शक्ती आसा कृष्णाक पलातराची शक्ती ते शक्तीन कृष्ण सकळे लीला करता म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा शेजास उपनिषदांत त्यावेळी ब्रह्मदेवय म्हळ्यार मेटिरियल जन जाल्लो म्हळ्यार ताका इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू दी 4 डिफिशियन्सीज ऑफ दीस मेटिरियल वर्ल्ड
कळवा चार दोष असा कसं जातं भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापाठ याचे चार दोषही बाधक आसा ब्रह्मदेवाक कळवा तशी भ्रम जेल्ले ब्रह्मदेवाक तशी कृष्णाक परीक्षण करूं अशी बुद्धी येईल ताका कळवा तशी एक चूक केली अशी ब्रह्मदेवान ते हांकां निपोवन दवरलें गोल बालांक आनी वासरांक लीला शक्ती प्रत्यक्ष जावन कृष्णान गेले हे प्रभू हांव कसं करता आतां हांव तुका सरी पूण एक मसाला करता नाका मसाला दिवचो नाका म्हळ्यार एडवेंचर नाका आमकां म्हणून म्हाका कसं करता म्हणून आत्म दी म्हणून सांगलें कृष्णान तशें पयसून ब्रह्मा गाडी ब्रह्माका ಸ್ವಲ್ಪ आनंद दिवा ताका म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ हे ताका बुद्धी भ्रम जाला म्हळ्यार ताका संशय येयलो मेलागी मागीर शक्ती एक संशय येयलो ताका आनी ताका ಸ್ವಲ್ಪ अहंकार वयलो तेंची ताका आडी म्हणून सांगला तशी ब्रह्माका हे लिहिल्यांतू हाडलें लीला शक्तीन कळवा तवळ्यांतू हे लिहिल्याचे स्क्रिप्ट रायटर कृष्णूजी कळवा स्क्रिप्ट रायटर कृष्ण आनी प्रोड्युसर आनी ते डायरेक्टर पुराय लीला शक्ती म्हणून सांग वयता कळवा हांगा ब्रह्मालयाची माया शक्ती प्रयोग करून योगेश कृष्णान ब्रह्माक विमोहित केल्लें ताका मोहित न्हय विमोहित केल्लें म्हणून अर्थ ताका मंकड केल्लें म्हणून अर्थ तावळे हांगा कृष्णान कसं काय म्हळ्यार कृष्णाले माया शक्तीनी कृष्णाले मोस्ट पॉवरफुल पळय माया शक्ती ते माया शक्तीनी कसं केलें म्हळ्यार ते ओरिजिनल वस्त्रांक निपोवन दवरलें माया शक्तीनी आनी ताजे बदलाक माया शक्तीनीची माया अर्भक म्हणलें सांगा माया अर्भक म्हळ्यार माया अर्भक माया बालकांक आनीक माया वस्त्रांक केल्लें डुप्लिकेट तशी केल्लें कळ्ळें डुप्लिकेट करून प्रकट केल्लें कळून हांगा सांगितलें कशी पळय माया सीता जालेलें पळय माया सीता रावणान चोरून व्हेलेलें तशीच हांगा हे माया अर्भकांक आनी माया वस्त्रांक ब्रह्मदेवान चोरून व्हेलेलें ते आतां कृष्णाले माया शक्ती कळ्ळें म्हणून आमकां हांगसून मनाक रोशल पाठ मागीर तशी ते माया शक्तीन केलें ते डुप्लिकेटाक ब्रह्मदेवान निपोवन दवरलें कळ्ळें तांकां बोजरे कशी निपोवन दवरलें मागीर हांगा तावळे आमकां सुमनाक करूं कशें म्हळ्यार तीन सेट वस्त्र बालक गोपालक आनीक वस्त्र आसाची एक म्हळ्यार ओरिजिनल तांणी ही आसाची माया शक्तीन तांकां हें करून कवर करून दवरलें कळ्ळें तशी ते आनी डुप्लिकेट ब्रह्मान चोरून व्हेलें आनी तिनीची कसं म्हळ्यार विस्तरण म्हळ्यार कृष्ण तशीच जावन गोल बालक जावन आनी गायचे वस्त्र जावन विस्तरण जावन तशीच डिट्टो रेप्लिका कळ्ळें डिट्टो जावन तशें केल्लें म्हण सांगता सेम फिचर्स तेजे ड्रेस तेजे आंगलोटो तेजे उत्तर कसले एक अण्णु किड्डा तशें तांतून व्यत्यास ना तशी तांणी कृष्णाले शक्ती माया शक्ती कळ्ळें अशी हांगा ते भागवत श्लोक सांगता 44 टेक्स्ट 44 सांगता कळ्ळें एवं समोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयमेव मायया ज्योति स्वयमेव विमोहितः म्हणून सांगितलें म्हळ्यार तशी विमोहित आतीत अखिल ब्रह्मांडाकय विमोहित करच्या सर्वव्यापी म्हळ्यार सर्वशक्तिमान कृष्ण भगवंताक विमोहित करूंक इच्छे केलेलें ब्रह्मदेवूची स्वयं माया शक्तीनीची विमोहित जाल्लो
म्हणून सांगितलं म्हणा ते मायाशक्ती बूमरांग जाल्ले कळलं हाका ब्रह्माक बूमरांग केल्ले म्हणून म्हणल्यार ते येता तुझे स्वयं मार जाल्लो म्हणून असतो स्वयं मार जाल्ले कृष्ण हाका ब्रह्माक म्हणून तो हे श्लोकांत सांगिल्ले आसा भागवत श्लोकांत तशी ब्रह्माक म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक सगळे स्थान मान आणि धन सगळं असताना एका मिगेला वयर कोणी ना एक अहंकार येता कळवा तशेंच ते अहंकार ब्रह्मदेवाक येयले ब्रह्मदेवूय म्हळ्यार मटेरियली आशिल्लो देवूची कळवा डेमिगॉड त्यावेळी त्यांनी मटेरियल जे आसलें हांगा हे भौतिक जे आसताना आशिल्लो ब्रह्मदेवूय कळवा त्यावेळी ते ब्रह्माक एका हे मोह येयलो म्हळ्यार ताका हांव सांगना म्हणजे 4 डिफेक्ट्स आसता म्हणा ताका प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापेटा ताका बाध करते हे कळवा तशी ब्रह्माक हे करून अहंकारांनी ताका चुकी केली कृष्णालाय कळवा ते काय पाठ आमकां शिकूंक मेळटा तशी इतली बरी शक्ती आशिल्ल्या जे लागताची म्हळ्यार धन मान अहंकार येता आसतना कळवा येतना तांणी लेखता आमगेल्या वयर कोणी नाची मिगेल्या वयर कोणी मिगेल गंडी फन जाता म्हणून हांगा भागवतांत एका सिमिली दिल्ली आसता म्हळ्यार ग्लोवम्स जाले एका सिमिली दिल्ली आसता ग्लोवम्स म्हळ्यार कज्जळ म्हणून आमी सांगतात कज्जळाक गंडी प्रकाश येता ते तांणी लेखता म्हळ्यार ते प्रकाश येतना रात्री प्रकाश येतना ते सकाळी कडेन प्रकाश दिता आमकां ते प्रकाश येता त्यावेळी आमकां सूर्यप्रकाश येतना ते प्रभावारी हे ग्लोवम्साचे म्हळ्यार तांगेले प्रकाश काही ना तशीच कृष्णान अशी घडना कृष्ण प्रत्यक्ष येतना कृष्णाला षडैश्वर्य हे आसना प्रभाव ते प्रभाव मुखारी आमगेले धन मान हे सगळे धन प्रताप हे सगळे कसले ना तशी कृष्ण ब्रह्मदेवाले इतले व्हड शक्तिमान आशिल्ले ब्रह्मदेवाकय कृष्णान विमोहित केल्ले ते म्हळ्यार ब्रह्मदेवूय कृष्णा सम आशिल्लो न्हय कळवा समान न्हय म्हणून आशिल्ले दाखोवच्या कितें हे लिला हांगा केल्ली म्हणून आशिल्ले पाठ आमकां हांगसून मेळटा म्हळ्यार एनीवन मेटेरियली बॉर्न इज सब्जेक्ट टू बिविल्डरमेंट म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा ते दाखोवच्या तांकां ब्रह्म विमोहन लिला केलेले कृष्णान तशी ब्रह्माक विमोहित केल्ले मागीर कसं जालें हांगा म्हळ्यार कृष्णान हे लिला करतना कोणाकय कसले मना जायना कृष्ण हे लिला करता म्हणून कृष्ण हे चोडू कृष्ण हे गोवाले बाल कृष्ण म्हणून कोणाक कळना हांगा कुंती देवीन एका स्तुतीन सांगिल्लें आसा माया विनिका चन्नम अज्ञादोक्षजम व्ययम न लक्ष्यते मूढदृशा नटो नट्याधरो यथा म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार इतली तिजे नाका कळना न लक्ष्यते मूढदृशा म्हळ्यार मूढ जे आसा ते नाका आनीक कृष्ण ते लिला करता हे गोवाला बाल कृष्ण म्हणून कोणाक कळना इतलें म्हळ्यार माया यवनिका मायान कवर केल्लें आसता तांकां तांगेलें ज्ञान तें केलें ती तांकां तें कळूं जायना हे बालक हे गोवाल बालक म्हळ्यार परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवंत कृष्ण म्हणून तांकां मनां करूं जायना म्हणून सांगता कशी म्हळ्यार सिमिली दिल्ली आसा तांकां नटो नट्याधरो यथा म्हळ्यार हे एक्टराक हे एक्ट करतना एक ड्रामा तो एक्ट करतना तो मनीस म्हणून जेनाक कळना करचें तशी कृष्णाक हांगा कळूं जायना हे गोवाल बालाले एक रुपार येतना मनुष्य रुपार येतना कळवा अवजानंदी मा मुडा मानुषम तनी माशी म्हणून कृष्ण सांगता कळवा कृष्णाक कळूं जायना म्हणून हांगा कुंती देव सांगता कुंती देव तशी एक वेळा म्हळ्यार भौतीक जे आशिल्लें एक दृश्टांत आसा एक वेळाक हांव कलिकोटाक
बँकान तूं मॅनेजर आसतना थंय आमी एक नाटक केल्लें, एक फेस्टिवला वेळार. त्यावेळी हांव तांतू एक डाकोयता वेस घालून गेल्लो. बँक मॅनेजर डाकोयता बँका लुटासुजा कितें कळ्ळें. हांव बॅकग्रावंडान साकून एक पिस्तळ काणू हातान काणू हांव स्टेजावर एक उड्डी करून म्हणलें, उड्डी मारून येवन सांगलें, हँड्स अप, डोंट मूव म्हणून सांगलें येतना सगळे दिल्लीचे हात वयर केले सगळ्यांनी. कोण बसना हांव मागीर बँका साकून भंगारा आनी लुड्डू फ्राय चोरून लुटासून व्हरता कळ्ळें. तेशें एक सीन आशिल्लें. ते सीनाक कोणूय हांव बँक मॅनेजर ते टायप वयता म्हणून कोणाक म्हणून येयनाशिल्लें कळ्ळें. कोणाक म्हणून मागीर जें नाटक जातरी इंट्रोड्यूस करचे वेळार येता हांव वेस काणू पळयतना हो बँक मॅनेजर हो टोकयत जाल्लो म्हणून. तशीच हांगा कृष्ण हे बालक रुपार येतना म्हळ्यार भगवती जें आशिल्लें कार्य अशी मागीर कृष्ण दिव्य जें आशिल्लें लिल्या करतना कोणाक म्हणा वता कोणाक म्हणा ते हांगा सांगिल्लें कुंती देवी ना आनीक सांगता कुंती देवी म्हळ्यार ना वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं तवेव मानस्य नृणां विडम्बनम्. म्हळ्यार हें तुगे लीला साधारण जें नाका मना करून जायना कृष्णा कळ्ळें. करूं जायना कळ्ळें. विडंबनम बिवल्डर करता तांकां मोहित करता हें म्हणून तशी सांगिल्लें आसा. तशी दिव्य लीला कोणाकय मना करूं जायना कृष्णालें. आनीक कडेन सांगिल्लें आसा कुंती देवी सांगता म्हळ्यार ह्या दामोदर लीला पळोवन कुंती देवीन आनीक वेळार एक कडेन सांगिल्लें आसा गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहेति भीरभि यद्विभेति. हे कृष्णा कसर तू म्हळ्यार तूं केलें तें नाक कसं केलें तो मिस्टीफ कसं केलें लोणी बुडकळ तक्का बुडकळ या दया बुडकळ सगळें बेतून गेलें. तशी यशोदा मायक फोप येवन यशोदा मायन हातां एक दोर काणू तुका बांदून घालूं येतना तूं दुरोवन दोगळे गोश्टून तुगेल्या दोगळ्यांक गेलेले काज्जळ ते दोगळ्या उदकांनी ते उदका प्रवाहांनी सगळें व्होळून गेल्ले मो कृष्णा. आनी ते मात न्हय तूं अशी भिवन कडकडे न्हू म्हळ्यार भंय दाय भिवन तुका धांवता तशें तूं भिवन म्हळ्यार मात्य बक्षून हे भिवन खंगळ जावन खडखडून ते रब्बील ते सीन आसना ते दृश्य हांव पळयतना म्हाका आवज मोहित जाल्ले कृष्णा. कसर तूं एक बाल गोळ बाल म्हणून म्हळ्यार तूं परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरू सर्वेश्वरू कृष्ण तर तूं म्हणून हे गोळ बाल म्हणून मना जायना म्हणून कृष्णा म्हणून तशें गेलें कळ्ळें. तशी हांगा सकरांग विमोद केल्ले एक रूप कृष्णाले बाल रूप तशी कृष्णान मागीर ते स्वयं विस्तार जाल्लो न्हू गायनीक गाय वस्त्रजनीक गोल बाल जावन तशी हांकां हे रूप देखून गोपींक आनीक गायीक कृष्णा वयर मस्त प्रेम ताणें दाखयलें. अमित जें आशिल्लें प्रेम ताणें दाखयता अशें ते प्रेम देखून एक वेळार प्रेम देखून आनी म्हळ्यार तितल्या मोग तांगे सोंत अशें चोडवांक वयर चेड मोग आनी दाखयतात हाजे वयरी कळ्ळें कृष्णा वयरी. तशी मागीर एक वेळाक तशी गायचे वस्त्रां देखतना मस्त म्हळ्यार वस्त्र आनीक गोल बारबर कृष्ण जेन्ना आयला पळय त्यावेळेस कृष्णा लागीं अशें तें प्रेम आसना तें स्वाभावीक जें आशिल्लें म्हळ्यार शुद्ध एक आत्मा आनी परमात्मा जें आशिल्लें तें मेळचें तें कनेक्शन
असं ना ते आकर्षक येता एक चुंबकान चुंबक म्हळ्यार एका मेगीन आकर्षण केल्या म्हणजे दिसते आकर्षण होता हे अट्रॅक्शन होता तांकां आतां ते अमितन जें आशिल्लें प्रेम तांणी दाखयतात ते ताचें कारण आनी ते मात न्ही तांकां ब्रजवासी व्रज गोपींका एक आश आशिल्ले भितरी म्हळ्यार यशोदा मायेका तुका तूं पुतयान मेळ्ळो न्हय तितल्या पुरो वाटसले दाखयत न्हू आमकां तशीच आशिल्लें वाटसलें तुका दाखोवंक आशिल्लें म्हूण आशिल्लें एका मनान तूं तांकां आश आशिल्ली ते मन पुर्ती करूंक कृष्ण हे शिकिस्तर ज्ञान गेले म्हणून हांगा सांगता तें तांकां नॅचरल एक अट्रॅक्शन आसता मस्त अमितन जें आशिल्लें अट्रॅक्शन परस्पर जें आशिल्लें आकर्शण आसता तशीच गायकय वासरां गेल्यार बरें व्हड आकर्शण आसता एक वेळाक हाजेर गोवर्धना पर्वता शिखरा वयरी गाय चरता वतना तो तांगेल्या वासरांक देखलें ते वासरां म्हळ्यार वासरां पळय कृष्णूचे पळय कृष्णा वयर आकर्शण येवन तांणी पर्वता वयर सावन 2 पायरी उड्डी मारली सकाळी उड्डी मारून येवन कसले जाणां आशिल्ले कसले चडसण कसले आसल्यार कसले जाणां बॅरिकेड आसल्यार कसले जाणां आशिल्लें आसलें तांच्या गुमावंक तांणी ते प्रेम आकर्शणान तांणी उड्डी मारून वचनाक वचून तांकां पेवयलें तांकां दूद पेवयलें तशीच एक गाल बाळय तांकांय दिश्टी येलें तांणी सकाळ पळयतना तांगेली चोडणो कोण कृष्णूची तांकांय परस्पर आकर्शणां येलें तशी हे आकर्शणां परस्पर आकर्शणां व्यक्त कोण हे विष्णू केलें कोण बलरामाने विष्णू करून ताकाय व्हड दिश्टी येलें म्हळ्यार बलरामाकय तांचे वरें आकर्शण येता अशी लागीं चेडा मिदन जावन हे कसर म्हणून मना वचना कोणाक बलरामाकय मना वचना म्हळ्यार तोवय तो कृष्णाले मायाशक्ती प्रभावांत आसा म्हळ्यार आमचो मनाक रोशील कसो म्हळ्यार पाड कसो म्हळ्यार इवन स्वयं विस्तरणाताय कृष्ण हें करता कृष्णा वयर कोणी नाची कृष्णा समजावन कोणी नाची कळवा तशी त्यामुळे कृष्णा विस्तरणावरिकय कृष्ण माया मोहित करता म्हणून अशें पाडो आमकां शिकूंक मेळटा तशे आगास रावत करून ज्या तरेचे संभव असे विचित्र संभव तसे मस्त विचरण जावन येताची स्ವಂತ चोडवांक आशिल्ल्या प्रितीची वयर कृष्ण प्रिती केल्ले एक कारण म्हळ्यार कृष्णूचे तांणी ते वस्त्र आनी हें पुराय म्हणून तशी गोवा बालकांक आनी वस्त्रांक लिपोवन दवरून ब्रह्माले एक निमिष नंतरी म्हळ्यार ब्रह्माले एक निमिष म्हणून सांगल्यार एक वर्स कळवा ते नंतर ब्रह्म येवन पळयता हांगा येवन पळयतना हांगा तेच वस्त्र तेच गोपालक आनी तेच कृष्ण बालक आतां तूं दयांशी न्हू तशें हांगा मजा करता असं म्हणून ताका विस्मीत जालें थंय वचून पळयतना निप्पण कडेन म्हणटा थंय आसाची वासर हें करूं हांगाय आसाची तेंची सेम कसं हें कसलें हें विलाबारी म्हणून अशी ब्रह्मा विस्मीत जालो ब्रह्म कळवा तशी संपूर्ण संभ्रम जालो ब्रह्माक मंकड केले म्हणून सांगला म्हणजे ब्रह्मा कृष्णान ब्रह्माक मंकड केले माया तशी ब्रह्मा पोसिशन पळयतना कृष्णाक अनुकंपा येयला एक दय येयली दय येवन ते माया येवन अनाचरण केलें अनाचरण करून तरी ब्रह्माक कसं केलें म्हळ्यार ब्रह्माक स्वयं ते रूप ते गोळ बाळ कसं कडेन चतुर्भुज विष्णू रूप जावन प्रत्यक्ष केलें प्रत्यक्ष ब्रह्माक आनीक बोध शिकलो कळवा तेचे पळयतना त्यामुळे ब्रह्माक बोध येयले कसं म्हळ्यार स्वयं कृष्णूच जाता निगेल्या मास्टर जावन कृष्णूच जाता हांव व्हड अपराध केल्ले वचून कृष्ण धांवन येवन आनी ब्रह्मदेव हंसारूढ जावन येवन कृष्णाले पै बंदाक कोण माफी निमगिता म्हळ्यार वेळ येता तसो तें दंडयता तशें कृष्णा ब्रह्मदेवान ताका ताणें केल्लेले चुकी म्हणून
ताका प्रायश्चित करून ब्रह्मदेव येवन कृष्णाला पायबंद पडता पायबंद न्हू कसं गेलें तागेलें आसरू म्हळ्यार आनंद आसरू आयले तांगेले चुकी ते जाल्यार आनंद आसरू येवन ते चारी 4 pairs of eyes न्हू ब्रह्माक चार मत न्हू ते चार मत सिद्ध ब्रह्माक 4 pairs of eyes आनी दोळ्यांनी उदकांनी कृष्णाला पाद पूजा केली पाद अभिषेक केले आणि अंतू शांतो ब्रह्मस्तुती आसता मागीर सांगता अंतू मनाक कृष्णा वयर कोणी ना मत्त परदरन्ना निदस्ती धनंजय आम संगीत पडा कृष्णा वयर कोणी नाची कृष्णा समांजान कोणी नाची एक पाडू एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा कृष्णागा कोणी निरपेक्ष नाही कळवा तशी लक्ष अहंकार निमती तशी लक्ष जाते नम्रता येवका ह्युमिलिटी असताना एकलाग मनाक करून जाता सर्व प्रकार आम्ही कृष्णाला आश्रित संपूर्ण आश्रित म्हणून करता तेदा एक पाडू कृष्णा वैरी कोणी नाची कृष्णा समंजान कोणी नाची म्हणून मागीर ब्रह्म श्री कृष्णाला मागता हे भगवान म्हाका तुगेले भक्ती दिवन हे अनुग्रह करता खंयचे येवनी तोय खंयचे जन्म जल्लारी क्रिमी किडा पक्षी मृगादी विठ्ठलदादी खंयचे अंतो येवनी तो म्हाका जन्म दिवन म्हाका एक भक्ताले गणन तूं दिवता वृंदावनांतले गोपी येनी कितले वृंदावनांतले गोपी आनी गायचे वस्त्र कितले भाग्य केल्ले आसा कळवा तुम्ही तांगेले दूध पिल्ले म्हळ्यार दुधाचे अमृत तुम्ही तांकां पिल्ले आनी तांकां आनंद भरीत केल्ले दिव्य आनंद दिल्ले आनी तांकां परमानंद दिल्ले वृंदावनांत खंयचेपणी एक येवन तूं म्हाका जन्म दिवन वृंदावनां सांगितल्यार पादभंगाच्या धुळी तूं स्नान केल्यार हांव धन्य जातलो अनुग्रही जातलो म्हणून श्री ब्रह्मदेव कृष्णा लागी मागता एक जीवात्माले अत्यंतिक अभिलाषता भगवत प्रेम भक्ती सेवा आणि भगवत सेवा म्हणून हांगा पाड मेळटा भगवत ऐश्वर्य म्हळ्यार इंद्रिय मनोबुद्धीक अतीत आता हे भगवत ऐश्वर्य प्रभु आदरान सांगिल्लें आसा कृष्णा कॅनॉट बी अंडरस्टूड ही कॅन ओनली बी लव्ड कृष्णाक मनान करूंक कोणाक जायना कृष्णाक प्रीती केल्यार मात्र पुरो कृष्णाला कृपा आनी कृष्णाला कृपा निमती मात्र कृष्णाक मनान करून जेवचें कळवा तशी भक्त्यामाम अभिजानादी म्हणून सांगिल्लें आसा तशी ब्रह्मान एक स्तुती करता कसं म्हळ्यार ताजे एक समरी हांव मात्र सांगून करता आदररेखित भगवान स्तुती करता तांचो स्तुतीचे एक सारांश हांव सांगता आदररेखित अनौचित्यांश व्यवहार तुमकां केल्ले तुमकां परीक्षण करूंक हांव साहस केल्लें आनी तुमगेले मुखारी हांव निसार एक जीवी आसा समग्र प्रपंच तुमगेले रोमा खूप आसून प्रकट जाता समग्र प्रपंचान तुमगेले भितरी प्रपंचात समग्र प्रपंचात भितरी आशिल्ले एक निवासी आतां हांव तुमगेले भितरी आसा मागीर कशे बळे एक गर्भस्थ शिशू एक आम्माक कश्ट दिवन आम्मा ताका मापी दिता तशीच तुवें हांव तुगेले चोड्डू म्हणलें न्हू म्हाका तुवें माफी दिवका तुगेले दास आनी चोड्डू म्हणलें न्हू म्हाका तूं दय करून माफी दिवका तशी आशिल्ली प्रार्थना मिगेले हे प्रार्थना तूं स्विकार करता म्हणून आशिल्लें स्तुती ब्रह्मदेवान केलें वेळ तशे कृष्णान ब्रह्मदेवाक प्रार्थना आयकूनय
इस मौमी जल मनसे भाई माँ पिदी नहीं से बड़ा आका इंद्र देवाक कृष्णान गोवर्धन पर्व इंद्रान गोवर्धन पर्व करायला कोणा कृष्णागरान कळवा अब कृष्णा इंद्रांक सगळे म्हणाली इंद्रान सकडे वनवासी वृंदावनवासी इंका पुरा ಎಕ್ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಕೊಣ ಇಂದ್ರದೇವಾನ ಏಂತಿ ಸಕ್ಕಡೆ ಭಕ್ತಾಂಗ ಸಗ ಒಟ್ಟುಗಲಿ ನಿಂತಿ ಇಂದ್ರಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಪಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಪಿದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಳರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗ ಸಗೆಲ್ಲ ತಂಗಲ್ ಭಕ್ತಾಗ ಪೂರಾಯಿ ವಿಂಗಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಸು ಕಳ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗದೆ ತೀರೆ ಇಷ್ಟನ ಕಳ್ವಾ ಏಕ ಭಕ್ತಾಂಗ ತಗಲ್ ಭಕ್ತಾಂಗ ಕೃಷ್ಣಾಸು ಸೆಪರೇಟ್ ಕರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಇಷ್ಟನ ಏಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಗ ಮಾಪಿದಿಲ್ಲ कळवा तेजा आमकां शिकोवचें फाट कळवा अनेक एक 2 मिनटांनी ब्रह्मस्तुती म्हळ्यार प्रभुपादारान हे स्तुती जे ब्रह्मस्तुती जे हे करूं आशिल्लें भाग्य मेळ्ळें आशिल्लें प्रभुपादाराक प्रभुपादारान 4-5 श्लोक केन्नाय प्रवचना वेळार सांगूचेले ते प्रवचनाचे ते हे आसना ते श्लोक ब्रह्मस्तुतीचे श्लोक हांव सांगता हेच म्हळ्यार हे ब्रह्मस्तुती भक्तांक एक मार्गदर्शक जावन आसता तेमचे वेरी वेरी इम्पॉर्टंट एक हे ते स्तुती आतां तेमचे हांव ते स्तुती उगीसान 1-2 मिनटां सांगून आमकां हे सेशन समाप्त करया ज्ञाने प्रयासम् उपदास्य नमन्त जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवर्तावार्तां स्थाने स्थिता विशिगतां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर्यप्रायशो अजितो अभ्यसितै त्रिलोक्याम् अनुमान ज्ञान मार्ग त्याग केलेले उन्नत स्थानमान आशिल्ले महाशयानी आंगेले इंद्रिय मनोबुद्धी पूर्ण समर्पण करून तुगेले परिशुद्ध भक्तांगेले मुखारविंद निर्गत तुगेले लीला कथा वर्णन ऐकल्यारी मात्र तुका जय पोवचाक जेवचे हे त्रिलोकांतू आशिल्ले कोणाकय हे तुका जय पोवचाक विंगड कसले तरा आशिल्ले मार्ग ना म्हणून खंडित म्हणून श्लोकाचो अर्थ तशीच श्रेयस्वितां भक्तिं उदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध दद्धये तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा तुषावघातिनां हे प्रभो आत्मसाक्षात्कार आशिल्ले श्रेष्ठ मार्गस तुगेले भक्तियुत सेवा हे मार्ग सोडून ऊहापोह ज्ञान मार्ग अवलंब करचे एकलाक क्लेश अनुभव करता जाता ते मात्र न्ही ताका जावक दिलेले फलय प्राप्त करूंक जायना किशी पळे तुस्सु कंडलारी धान्य मेळना तशी जी ऊहापोह करची एकलाक आत्मसाक्षात्कार साध्य जायना क्लेश मात्र तागेले लाभ म्हणून तते अनुकंपां सुसमीक्षमानो गुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकं यद्वाग्भर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेदयो मुक्ति तदे श्रद्धाय भाग हे भगवान प्रिय भगवान कोण पळे मनसा वाचा कर्मणा तुगेले आदरपूर्व प्रणाम करून पूर्वकाल पापकर्म फल क्षमेरी सखन करून तुगेले अगई तुगी कृपा अचंजल चित्तारी प्रतीक्षा करून बसता तो मुक्तिपदाग अर्कजता तक संशय काय ना अथापि ते देवपदाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुगृहीतैवहि ज्ञानादितत्त्वं भगवन्महिम्नो नाचन्यये कोऽपि चिरं विजन्वै हे भगवान तुगेले पदारविंदा लवलेश मात्रारी आशिले कृपानुगृहीत जल्लले एकलाक मात्रद तुगेले भगवत महिमा मम करून जेवचे अनेक वर्ष निरंतर वेदाध्ययन करून आशिले ऊहापोहा पटू ज्ञानयोगांक तुगेले महात्म्य कळूंक जायना अनेक अखेर श्लोक सांगता फेमस श्लोक
समाश्रिता ये पदवल्लभप्लवम् महत्पदं पुण्येशो मुरारे भवाम्बुधेर्वर्षपदं पदं 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 यद्विपदां न तेषां समस्त सृष्टिजाळ रक्षकु अनि मुरासुरा हरि म्हणू प्रसिद्धी अशिलो भगवंतालय पादारविंद एक दोणी म्हणजे एक बोट तशी स्वीकार केलेले जनांक हे भवसागर उद्दाग एक गायचे वस्त्राले पाद लगून दिलेले एक कोंडांतले उदक समान दिसता भौतिक दुरित लिखित परमपद वैकुंड असं ತಂಗಲೆ लक्ष्य एक जाग विपत्ती असेल या भौतिक लोक नाही चांगले लक्ष म्हणून सांगले तसे अका गम्मात कृष्णानं या दिनी असेल माफी दिनी असेल तसे या कलियुगात तो ब्रह्मदेव नाम ना नामाचार्य हरिदास ठाकूर जानो अवतार जानायलो तसे चैतन्य महाप्रभूनं तांका कृप दिल्ले तशी तांका क्षमा केले वळता म्हणून आता आमकां सुन हांगा शिकूं मेळटा म्हणून हांगा विंगडा बुकां सुन रेफरन्सान सुन आमकां ते मनां करूं येता म्हणल्यार चैतन्य महाप्रभू ताका माफी दिली कृष्णान ती माफी दिली मागिरी नामाचार्यान 3 लक्ष नाम दिसाक हें करूं आशिल्लें तशी ते नाम जप केलेल्यारी सकड पापापासून प्रायश्चित तांकां मेळटा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सकड पापासून आमकां निवृत्ती मेळटा सकड तरा आशिल्ले पाप दुष्कृत्य केल्यारी अपराध केल्यारी आमकां क्षमा मेळटा म्हणून आमकां हांगसून हे नाम संकीर्तनां सुकून मना जाता तशी वेळ जाला हांव हांगा समाप्त करता. Please excuse me for the delay. Okay.